नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। इंजिनियर्स डे निमतान गोंय सरकाराच्या जोड पालवान रंगतलो गोमंतक टीव्हीचो इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्ड सुवाळो। दोडामार्ग नानोडा महामार्गाचेर जाल्ल्या अपघातांत दोगांक मरण। शेनवारा रातीं कार आनी मोटरसायकली मदीं जाल्लो भिरांकूळ अपघात। मांद्रेर ट्रक रिक्षा मदीं आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघातांत दोग चलयांक आगताक मरण। एकले गंभीर जीएमसीन घेता उपचार। गोंयांत कॅन्सराच्या दुयेंतींनी जाता वाड। लोकां मदीं कॅन्सराची लक्षणां मेळपाचें प्रमाण वाडलें। मुख्यमंत्री म्हणटा कॅन्सराचे बाबतींत भिवपाची गरज आसा। काँग्रेसीच्या फुटीरांची 2 वर्सां काँग्रेसीन केलो निशेध। फुटीरांक केन्नाच तिकेट दिवचे नात। प्रदेशाध्यक्ष पाटकाराचें वक्तव्य। कळंगुटी सेंट आलेक्स चर्ची कडल्या रस्त्याची अवतिकाय फोंडकुलां पडून रस्त्याची जाला चाळण। पर्यटक आनी थळाव्यांक सोंसचे पडटा त्रास। रस्तो बेगोबेग करचो दुरुस्त, थळाव्यांची मागणी। आतां खबरो विस्तारांत। दोडामार्ग नानोड्या वाठारांत कार आनी मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दोग तरणाट्यांक आगताक मरण आयलें। हो अपघात शेनवारा रातीं अस्नोडा दोडामार्ग रस्त्यावेल्या नानोडे वाठारांत घडलो। अपघातांत मरण आयिल्ले दोगूय तरणाटे नानोडे वाठारांतले आशिल्ल्याचें कळटा। राती नानोडा नागोबाचे जे मठ आहा देवूळ आसा त्याच्या फुडल्या सायडीनूच राती एक 1:15 एक्सिडेंट जालो आनी अक्षरशः हे दोनूय युवक जे नानोडा गांवचे अक्षरशः तेंचो म्हणजे ते तांकां मरण येयल्लें आसा। म्हाका अशें दिसता की आयज प्रत्येक जाण तांकां धांवपळ आसता आनी ते धांवपळीच्या कारणान जे लोक आपलो जीव आहा तो गमोवन बसतात तेन्ना म्हजें आव्हान आसा सगळ्यांक वाहन चालकांक की संयम राखा। थोडेशे वोल्टेक थोडेशे ज्या जाग्यार जे फास्ट वचपाक जायना थंय कंट्रोल करीत जाल्यार हे सगळे ज्यो घटना घडटा आमी त्यो सगळ्यो बंद जातल्यो, कमी जातल्यो। आमी प्रत्येक वेळार सरकाराक दोशी दवरता। हेजेर सरकाराचें नियंत्रण आसा। हे जे नागोबाची ही लायन आसा ती एक नानोडा रोड आसा जो रोड एक मातसो थोडोसो हे आसा थंय थोडीशी कंट्रोल थोडेशे ट्राफीक पुलीस थंय वळणाचेर दवरचे सरकारान आनी हेजेर सरकारूय हेजेर गांभीर्यान लक्ष घेतलो। मुख्यमंत्री आसा अशे विशय येता गांभीर्यान मुख्यमंत्री हेजेर लक्ष केंद्रीत करता। तशें हांव परत एकदां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की तुमी जे लोक आसा तुमी जे वाहक आसा तेंच्यांनी थोडेशें आपलें नियंत्रण ओवरटेक करची न्हू, सगळे वेवस्थीत हाताळचेच अशें म्हाजें एक तुमकां सगळ्यांक निवेदन आसा। असोच एक भिरांकूळ अपघात तिवचल तालुक्यांतल्या नानोडे गांवांत जालो। अस्नोडे दोडामार्ग रस्त्या वयल्या नानोडे वाठारांत आशिल्ल्या ग्रीन व्हॅली रेस्टॉरंटा कडल्या एका ल्हानशा वलताचेर शेनवारा राती उसरा हो अपघात घडलो। ह्या अपघातांत नानोडे गांवांतल्या दोग तरणाट्यांक आगताक मरण आयलें। प्रतीक कानोळकर आनी लक्ष्मण मळी अशी ह्या भिरांकूळ अपघातांत मरण आयिल्ल्या तरणाट्यांची नांवां आसात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण प्रतीक कानोळकर आनी लक्ष्मण मळी हे GA04 P5126 हे पल्सर मोटरसायकली वयल्यान अस्नोडेच्यान नानोडे गांवा कडेन येताले। ग्रीन व्हॅली रेस्टॉरंटा कडेन आशिल्ल्या एका ल्हानशा वलताचेर फुडल्यान येवपी GA04 E1124 हे कारीक मोटरसायकलीचो नेटान धक्को बसलो। ह्या धक्क्या बराबर प्रतीक आनी लक्ष्मण हे दोगूय तरणाटे रस्त्याचेर आपटून तांकां आगताक मरण आयलें। दिवचल पुलीस अपघात स्थळार पावले
तांच्यांनी अपघाताचो पंचनामो करून प्रतीक आणि लक्ष्मण ह्या दोन्ही तरणाट्यांच्यो कुडी पोस्ट मॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या जीएमसीत धाडल्यो. गोमंतक TV खातीर नानोडे वाठारांतल्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कळंगूट सेंट आलेक्स चर्ची कडल्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. पुराय रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्यात. रस्तो इबाडिल्ल्या कारणान ह्या रस्त्यान दर्यादेगेर येवपी पर्यटकांक तशेंच थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटात. देखून संबंधितान बेगोबेग हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळावो तनोज अडवळपालकर हाणें केल्या. कालांगुटान चर्ची कडेन हे आतां हेजें व्हडलें होणकूल पडला. हे होणकूल म्हणपाचें न्हय, हो होणको. हे होणकूल न्हय तर हे होणको. म्हाका एक सांगा, जगातले सगळे ट्युरिस्ट कालांगुटान येता आनी ह्या डॉल्फिन सर्कला कडल्यान जेन्ना एंट्री मारता तेन्ना ही होणकुलां पळोवपाची. हो टुरिजम स्पॉट रे, हो टुरिजम स्पॉट. पॉयंट 1. आता पॉयंट 2 येता. सरकार व्हडले उलयता. PWD मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंत जो आमचो मुख्यमंत्री आसा तो, ताका कोणीच सांगूना PWDच्या लोकांनी, इंजिनियरांनी की बाबा हे हांगा होणकुलां पडल्या आनी दिस इज अ डेंजरस स्पॉट. हांगा कितलीच एक्सिडेंटां जाल्या, कितलेच लोक पडले. मरपाची वाट पळयता रे बाबा. हे कितें कालांगूट सारख्या एक रिचस्ट पंचायत एरियेत म्हाका दिसता अरे कोणी तरी बाबा हाडा रे, पयशे दिया आनी होणकुलां भरा. गोंय सरकाराचे जोड पालवान गोमंतक TV आयोजीत इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड 2024चो पुरस्कार भेटवण सुवाळो आयज जाता. पयलीच खेपे गोंयांतल्या इंजिनियर्सांचो हो असो भोवमान सुवाळो गोमंतक TVन आयोजीत केला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांचे आनी मानेस्तांच्या हाजिरीन वेगवेगळ्या कॅटेगरींत वट्ट 21 पुरस्कारांचे वांटप जातले. जागतिक इंजिनियर्स डे निमतान आयतारा 15 सप्टेंबराक गोंय सरकाराचे जोड पालवान गोमंतक TV आयोजित इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड 2024चो पुरस्कार भेटवण सुवाळो संपन्न जातलो. बांबोळे कुजिराक शैक्षणिक संकुलांतले मुस्टिफंडाचे इंडी शिला सभाघरात सांजेच्या 4 वरांचेर हो सुवाळो जातलो. हे वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू आनी हेर मानेस्त आसतले. गोमंतक TV इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड 2024च्या पुरस्कारांचे मानकरी थारल्यात ते अशे. गोमंतक TV इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड 2024 अनिल खवटे जीवन गौरव पुरस्कार, अशांक नायक संवसारीक पावण्यार उत्कृष्ट अभियंतो पुरस्कार, डॉ. मंगेश कोरगांवकर आणि शिखा पांडे मनोहर पर्रीकर ऑलराउंडर पुरस्कार, शेखर सरदेसाई बेस्ट गोवन इंजिनियरिंग ब्रँड पुरस्कार, प्रज्योत मायणकर गोवन इंजिनियरिंग स्टार्टअप पुरस्कार, व्यंकटेश देपो आउटस्टँडिंग इनोव्हेशन नॉन इंजिनियरिंग माइंड पुरस्कार, डॉ. राजेश प्रभुगांवकर इंजिनियर्स रोल इन एज्युकेशन पुरस्कार, डॉ. अमृता नाईक खासगी क्षेत्रात बायल अभियंता पुरस्कार, ऑदेत डिसिल्वा सरकारी सेवेतल्यो निवृत्त मुख्य अभियंता बायल अभियंता पुरस्कार, अभियांत्रिकी महाविद्यालय प्रकल्प पुरस्कार. पहिलो पुरस्कार श्रद्धा अणावकर GEC फर्मागुडी कॉलेज कार्बन उत्सर्जन कमी करपी पर्यावरणपूरक सिमेंट प्रकल्प. दुसरो पुरस्कार आदर्श चोडणकर आदित्य लोटलीकर अलदार वाज सिफन सईद सगळे डॉन बॉस्को इंजिनियरिंग कॉलेज फातोर्डा रोबोटिक धोपराची निर्मिती प्रकल्प. तिसरो पुरस्कार निखिल नायक निहाल नायक संदीप नायक GEC फर्मागुडी कॉलेज काळजाचे दुयेंस वळखुपी यंत्र प्रकल्प. आणि एंजल रॉड्रिगेज
क्लॅरिटीना डिसोजा, राशेल फर्नांडिस, रोहन विएगस, डॉन बॉस्को इंजिनिअरिंग कॉलेज फातोर्डा डिजिटल युगात शहरी वाढ प्रकल्प. सरकारी पुरस्कार आनंद मावजो तांत्रिक सहाय्यक तरणाटो सरकारी अभियंतो पुरस्कार. आत्माराम गावडे निवृत्त अभियंतो एक्सलन्स इन मेगा स्ट्रक्चर पुरस्कार. वल्लभ सामंत बेस्ट परफॉर्मिंग इंजिनियर कस्टमर सेंट्रिक. शहरत शेख बेस्ट परफॉर्मिंग इंजिनियर प्रोजेक्ट्स. आग्नेलो त्रिनिदाद सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग इंजिनियर प्रोजेक्ट्स. सुनैया शिरोडकर बेस्ट फिमेल IT इंजिनियर पुरस्कार. प्रसाद सामंत अवॉर्ड फॉर डिझाईन इंजिनियर ऑफ द इयर. मुखाल्ल्यान येवपी गाडयेक ओव्हरटेक करपाचो प्रकार दोग चलयांच्या आंगलट आयलो जाल्यार एक चली गंभीर जखमी जाल्या. मांद्रे पंचायती लागीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातान आस्कावाडो मांद्रेच्या सानिका सुभाष खरबे आनी प्रियांका संदेश खरबे ह्या दोग चलयांक आगताक मरण आयलें जाल्यार सिद्धी शेटकर हे चलयेक गंभीर दुखापत जाल्या. मेळिल्ले म्हायते प्रमाण सानिका, प्रियांका आणि सिद्धी स्कूटरी वेल्यान मांद्रेच्या मासरी मार्केटात वताल्यो. मार्केटाच्या 200 मीटर आयल्यान एक रिक्षा मांद्रेच्यान हरमलाचे दिकेन वताली जाल्यार सामकारल्यान येवपी ट्रक मांद्रेच्यान आगरवाडो शिवोले वतालो. ह्या तिनूय चलयांनी रिक्षेक ओव्हरटेक करपाचो यत्न केलो पूण रिक्षेक धक्को बसून ह्यो तिनूय चलयो रस्त्यार कोसळ्ळ्यो. त्याच वेळार सामकारल्यान येवपी ट्रकाच्या टायरा पोंदा त्यो सापडल्यो. ह्या भिरांकूळ अपघातात सानिका आनी प्रियांका ह्या दोगांक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार स्कूटर चलोवपी सिद्धीक गंभीर दुखापत जाल्या. ताचेर गोंय वैजकीय हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या ट्रक आनी रिक्षा चालकाक मांद्रे पुलिशेन ताब्यात घेतल्यात. सर हे मांद्रे ॲक्सिडेंट जाला पळय ट्रक कोणाक अरेस्ट बी केला? ट्रक आमी दवरला, ड्रायव्हराकूय दवरला आनी इंजर्ड आले तांकां शिफ्ट केल्या आनी फुल्ली कारवाय चालू. कितें फेटल कितें जाला? फेटल कांय ना बट इंजरी इज ग्रेवियस दिसता. दे हॅव बीन शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल इमिडिएटली आनी इमिडिएटली ट्रकूय दवरला, ड्रायव्हरूय. फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन इज ऑन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांत कॅन्सराची लक्षणां वाडत आशिल्ल्यान गोंयकारांक आतां भिवपाची गरज आसा अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केलां. 3 सुवातींनी केल्ल्या कॅन्सर तपासणी मोहिमेंत 518 मदल्या 5% लोकांक कॅन्सराची लक्षणां दिसून आयलीं. गोंयकारां खातीर ही एक हुस्क्याची गजाल आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचें म्हणणें. राज्यांत पळोवपाक मेळची ना. आतां पर्यंत तेंच्यांनी जे कॅम्प घेतले म्हणजे मंडूर घेतलो, वाळपय घेतलो, परत तेंच्यांनी कुडचड्यार घेतलो, हे जर सगळें पळयत म्हणजे आनी फिगर डॉक्टर जगदीश काकोडकर यांच्यानी सांगला, हांव वचना त्या फिगरान, बट इट इज 5%. म्हणजे 100 पेशंट जर तपासले जाल्यार 5% सस्पेक्टेड आसा. 5 जाणांक घडये कदाचित म्हणजे कॅन्सर जातलो आसलो, जाला किंवा ताची प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा. डॉक्टर मेधा साळकर यांच्यानी सांगता आसतना रायटली सांगलें, दीस इज एन लायफस्टायल डिजीज. तुम्ही जर म्हणशात की हाज्या पयलीं कॅन्सर रोग खरेंच जातालो काय कितें आनी ताची पर्सेंटेज कितली आसली, कदाचित ती पर्सेंटेज 0.5% आसूं शकता. आमी म्हणटाले तेन्ना इतके इक्विपमेंट नासले, डायग्नोसीस जायनासलो, पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात तेजे पेशंटूय नासले. 0.5% म्हणजे कदाचित आमी 100 पेशंट तपासले आसत जाल्यार 0.5% 100 म्हणजे ताचो चुकून एखादो जो आहा पळय न्ही तो डायग्नोस जातालो. पण आज 100 फाटल्यान जर 5 जाण अशा पद्दत जाल्यार खरोखरूच सांगता हांव भिवपाची गरज आसा, खरोखरूच सांगता. बट ते जर भिवपाची गरज ना, हातूंत जर आमकां कन्वर्ट करपाक जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता आज आमच्या CHCन म्हणजे जितके सगळे डॉक्टर्स आनी स्पेशली जे ANM आनी GNM नर्सिंग स्टाफ हांच्यांनी लोकांच्या घरा कडेन वचून सांगलां की तुमी तपासपाक येयात म्हणून. की कॅन्सराच्या स्टेज 1चे पयलीं आमी डिटेक्ट करता, मागीर त्या बायलेचो त्या दादल्याचो कंप्लीट जीव वाटवता. कॅन्सराचो एक मनीस जर सफर जालो तो मनीस दगावता, ताचे हाल जाता, ताका दूख जाता आनी कितलो पयसो खर्च करचो पडटा येवपा वचपा बॉम्बे दुसऱ्या शहरांनी जेन्ना ताजो उपाय गोंयांत नासता. सुरवातीकच जर सोदून काडलो आनी तुमी जर आमकां सहकार्य केलें, हांव नकळो आयच्या कॅम्पाक पळोवपाक जाल्यार 200-300 लोक आयले अशें दिसता. परत जेन्ना आमी फुडल्या वर्सा 2025 तुमच्या सांखळे येतले आनीकूय मोठ्या प्रमाणात तुमी येवचे. सर्वोच्च न्यायालयान सभापतीक 90 दिसां भितर फुटीर आमदारांचेर निर्णय घेवपाक मुजत दिल्या. हे फुटीर आमदार अपात्र जातलेच असो आमकां ठाम विश्वास आसा. काँग्रेस जर खरेंच भाजपान विलीन जाल्ली जाल्यार काँग्रेस पार्टी नश्ट जावपाची अशें काँग्रेसीचो आमदार कालूस फरेरा उलयलो.
अरे बर्रेचं पोट सालिगावचा कॉला, अरे सालिगावचा कॉला, सालिगावचा कॉला. The clock is ticking. कित्याक speaker was duty bound to decide within 90 days as per the Supreme Court judgment. Till not decision. आणि आमच्या गिरीश चोडणकर सुप्रीम कोर्टान गेला, ऑर्डर हाडल्या, द रिक्वेस्ट टू द स्पीकर टू डिसाइड विदिन 90 days. आमचे उणी जाले म्हूण केशपा सुचोवलें ना. कायद्याने हांव एक सांगता, हे म्हणटात मर्जर जालो म्हणून. मर्जर तुम्ही जाणात, दोन कंपनी ए आणि कंपनी बी आसा, मर्ज जाता तेन्ना एक कंपनी बीन वयता नाल्यार बी कंपनी एन वयता, आणि ती गेली ती कंपनी, तेजें नांव बंद जाता. समजलो तूं? सो इफ तो नांव बंद जाला आनी न्यू हें जाला म्हणल्यार काँग्रेस पक्ष आनी उरना, मर्ज जाले. म्हणल्यार सोनिया गांधी, राहुल गांधी सगळे बीजेपी जाले. हाऊ कॅन इट बी? एक ब्रांच ऑफिस तुजी कंपनीची मर्ज करूं जायना. होल कंपनी हॅज टू मर्ज. अधिकारीचे कार्यकर्त्याचो पक्षाक लागून वावरता हे लोक तुमकां मुखार दिश्टी पडटले. क्लीन मनीस दिश्टी पडटले, बॅगेज आशिल्ले मनीस तुमकां दिश्टी पडचे ना, जे करप्ट आसा ते दिश्टी पडचे ना. तुम्ही पळयल्या की आमी गेल्ल्या 2 वर्सांक आमी प्रयास केला. ऑफकोर्स इट हॅज बीन अ डिफिकल्ट जर्नी फॉर अस. जेन्ना 2022 डिफेक्शन जालें, जेन्ना आमी आमच्या वोटरा कडेन गेले, जेन्ना आमी लोकां मेरेन गेले, तेन्ना आमकां लोकांच्यो गाळयो आयच्यो पडल्यो. कित्याक तांणी गाळयो मारल्यो? कित्याक तांकां काँग्रेस पक्षा बद्दल मोग आसा, काँग्रेस पक्षा बद्दल प्रेम आसा, आणि असल्या काँग्रेस पक्षा बद्दल जे प्रेम आसा आणि जो मोग आसा, असल्या वोटरांचे, असल्या कार्यकर्त्यांचे, असले ग्रासरूट वर्करांचो आवाज ऐकून काँग्रेस पक्ष असल्या वर्करांक मुखार काडटलो. येस, देव बरें करूं. असल्या कार्यकर्त्यांचे, असले ग्रासरूट वर्करांचो आवाज ऐकून काँग्रेस पक्ष असल्या वर्करांक मुखार काडटलो. भाजप सभापती आणि 8 फुटीर आमदारांनी बेकायदेशीर विलिनीकरण केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शन तत्वाप्रमाण 3 महिन्या भितर सभापतीन ह्या विलिनीकरणाचेर सुनावणी दिवपाक जाय, पूण सभापती कळाव करता, अशें आदले काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकराचें म्हणणें. लिगली मर्ज केले, म्हणजे एक पार्टी दुसरी पार्टीक मर्ज करपाक तांकां पावर ना, आणि ही चूक कोणी केल्याक? स्पिकरान केल्याक. आता पिटिशन कोणा मुखार फायल करपाक पडटा? आमकां स्पिकरा मुखारूच पिटिशन फायल करपाक पडटा, आणि स्पिकरूच तेजो जज. म्हणजे चोरी करता स्पिकर, गुन्हो करता स्पिकर, आणि तेजी सुनावणी तोच करता. म्हणजे तो कशें मान्य करतलो? आता तेणी चूक केल्याक म्हणून ते कितें करतात, ते म्हाजें पिटिशन आसा तेजें हियरींग दिना. आता जवळ 1.5 वर्स जालें, 1.5 वर्स माहीत जालें पिटिशन फायल केल्यार. तो सारी नोटीस धाडना आनी ते हियरींग घेयना. सुप्रीम कोर्टाच्या कायद्या प्रमाणे त्यांनी 3 महिन्या भितर ही पिटिशन डिस्पोज करपाक जाय. कशी रे, तूं कितें केलें तें सारकें केलें म्हणून सांग, चूक केलें म्हणून सांग, कितें सांग, पूण तें पिटिशन डिस्पोज कर, तेजेर डिसिजन दी. तो तेजेर डिसिजन दिना, कारण तेजेर बीजेपीचे लिडर तेणी हांकां सगळ्यांक पयशे खावून जेन्ना बीजेपीक मर्ज करपाक हें केल्लें, प्रेशर केल्लें, आनी ती स्पिकरा कडल्यान रॉंग केली. तेच अंडर प्रेशर जावन स्पीकर म्हाज्या पिटिशनाक हियरींगूच दिना, म्हणून हांव हायकोर्टान गेलो. हायकोर्टान ताका सांगलें तें पिटिशन कायद्या प्रमाणे बेगीन करून, तो हायकोर्टा आयकना स्पीकर. तेजे नंतर आतां सुप्रीम कोर्टान गेलो. सुप्रीम कोर्टान एकदां सांगलें ताका टायम बावना भितर ते डिस्पोज करून ते सुप्रीम कोर्टाचें आयकना. आतां पयर आतां परत ताका डायरेक्शन दिल्या स्पीकराक की दुसरी हियरींग म्हगेलें आसा 4 नोव्हेंबराक, तेजे पयलीं तेजें हियरींग करून आनी डिस्पोज करून. तरी आसतना अजूनही स्पीकरान त्या पिटिशनाचेर नोटीस इश्यू केल्ली ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
कुडबोण वाठारांत सध्या कॉलेराचें दुयेंस वाडपाक लागला. हाचेर नियंत्रण हाडप गरजेचें आसा. कॉलेराचेर दुयेंस नियंत्रणांत येवंक ना जाल्यार जेट्टीक कुलूप मारपाचो अधिकार आपल्या कडेन आशिल्ल्याचें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेर उलयलो. शेनवारा पर्यावरण मंत्र्यान उपजिल्लो अधिकारी, मामलेदार तशेंच बोट दनिया वांगडा बसका घेतली. हे बसके उपरांत मंत्री उलयलो. तशेंच कुडबोणा जेट्टीचेर 4 अनवळख्यो होडयो आसात, त्यो बंदर कप्तान उखलतलो. होडयो उखलपाक आडखळ जाली जाल्यार क्रेनीच्या मजतीन उखलतले अशें मंत्र्यान स्पश्ट केलां. You see, we have the powers to seal it because right now there's an issue there, cholera. So government has the powers to seal. We don't want cholera to spread all over. But any decision is taken finally to... No decision is taken. No decision is taken. I have told interested parties that if you all don't act, these are the powers we enjoy. We will do whatever has to be done. Then don't complain. What made you to say that? Because No, I have nothing made me to say. It's just to convey to them that we mean business. And trust me, I mean business. The Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, has given me a task. I will deliver. We have estimated that per day there will be a minimum crowd of 600 laborers. So accordingly, he will cater to these 600 laborers. That is as far as sanitation is concerned. As far as the vessels that are lying there, or lying idle if I may call. Whilst talking to you, Captain of Ports is conducting a survey to study the condition of the vessels. So once we get that report, we will move forward. As far as the other vessels are concerned, the dinghies and other things, as I'm again talking to you, Fisheries Department is sticking notices to tell the owners, either you remove or we will confiscate your vessels. राज्यांत जावपी उदरगतीच्या फाटभुंयेर सरकारान बार्देस आनी पेडणे म्हालांतल्या जमनींचें उण्यांत उणें मोल 3,000 वेल्यान 8,000 मेरेन वाडयलें. पळयात पुराय बातमी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कॅबिनेट मिटींग जावन सांगलेलें की बार्देस आनी पेडण्या हे जे 2 तालुके आसात, ह्या 2 तालुक्याच्यो जमनीच्यो ज्यो रेट्स आसात त्यो वाडटल्यो म्हणून. जाल्यार काल रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान नोटिफिकेशन काडलां, तितून बार्देस आनीक पेडण्या ह्या 2 तालुक्यांच्यो ज्यो जमनीचे रेट्स आसात त्यो वाडलेल्यो आसात. जाल्यार ह्यो ज्यो रेट्स आसात त्यो प्रत्येक गांवाचेर आनी प्रत्येक झोनाचेर डिपेंड आसात, त्या प्रमाणे त्यो वाडलेल्यो आसात. जाल्यार पेडणे तालुक्यान पळोवपाक गेलो जाल्यार म्युनिसिपालिटी एरिया जी आसा ते एरियेन 3,000 स्क्वेअर मिटर ही रेट पयलीं चलताली, ती आतां 8,000 जाल्ली आसा. तशेंच डेव्हलपिंग एरिया लायक धारगळ तुवें थंय 1200 रुपयाची रेट चलताली, ती 6,000 7,000 अशी रेट जाल्ली आसा. तशेंच रुरल एरिया तोरश्यां, उगव्यां, खाजन, आमरेम हे जे गांव आसात त्या गांवची रेट पयलीं 500, 800, 900 रुपया पर स्क्वेअर मिटर चलताली, ती आतां 1500 ते 5,000, 6,000 सुद्दां अशी रेट जाल्ली आसा. मागीर मोपा जे आसात, ज्या जाग्यार विमानतळ आसा थंय मोपा गांवाक आतां बरो डिमांड येयला असो दिसता. थंय जी रेट आशिल्ली ती पयलीं 600 रुपया पर स्क्वेअर मिटर रेट आशिल्ली, ती आतां 15,000 स्क्वेअर मिटर जाल्ली आसा. मागीर कोस्टल एरिया पेडणे तालुक्याचे समज आमी पळोवपाक गेले, मोरजे, मांद्र्या, आरांबोल सारकी बीच आसा, थंय पयलीं 3,000 अशी रेट चलताली, ती आतां 15,000चेर पावलेली आसा. आनीक जो तेरेखोल आसा, तेरेखोल बीच ते सायडीक 3,000 रेट आशिल्ली, ती आतां 12,000चेर पावलेली आसा. तशेंच बार्देस एरियेन, बार्देस तालुका जो आसा थंय पळोवपाक गेले जाल्यार म्युनिसिपल एरियेन 3,000 ते 4,800 सुमार अशी रेट चलताली, ती आतां डायरेक्ट 18,000 स्क्वेअर मिटराचेर पावलेली आसा. तशेंच डेव्हलपिंग विलेजीस लायक गिरी, पिलेन, कोलवाळे, थिवी, रेईस मागोस हे जे विलेजीस आसा तितून 3,600, 4,800, 6,000 अशी रेट आशिल्ली, ती आतां 10,000, 15,000, 20,000 पर स्क्वेअर मिटर अशी जाल्ली आसा. मागीर रुरल एरियेन समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार सांगोळडा, मोयरा, आल्दोना, शिवोले, आरपोरा हेजे सारके जे गांव आसात थंय 3,600, 4,800,
5,400 अशी रेट चलताली, ती आतां 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 अशी जाल्ली आसा. तितून भितर आजगांव गांव जो आसा त्या आजगांव गांवांत पयली रेट आशिल्ली 3,600 रुपया, ती आतां जाल्या 25,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. मागीर बार्देस तालुक्यांचे समज आमी कोस्टल एरियेन पळोवपाक गेले जाल्यार अंजुना, कांडोली, कलंगूट थंय 5,400, 6,000 अशी रेट आशिल्ली, ती आतां 25,000 जाल्ली आसा. आनी नेरूल गेलो जाल्यार नेरूल 6,000 स्क्वेअर मिटर पयली रेट आशिल्ली, ती आतां 12,000 जाल्ली आसा. ह्यो ज्यो रेट आसात त्यो टेनंट आनी मुणकार आसात तांकां एप्लिकेबल ना, तशेंच एग्रीकल्चर लँड जी आसात तांकांय एप्लिकेबल ना. आनीक समज गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा लागून समज गव्हर्मेंट जमीन घेवपाक सोदता जाल्यार ह्यो ज्यो रेट येयल्या ताका एज अ गायडींग फॅक्टर म्हणून यूज करतले. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. चवथ जाली, आतां माळ म्हयनो सुरू जातलो. उपरांत नवरात्र आनी मागीर दिवाळी सण एके लायनींत आसात. ह्या सणाच्या दिसांनी खावपाचें तेल म्हारग जातलें, देखून सर्वसामान्य लोकांचे म्हयन्याचे बजेट हालतले इतलें मात निश्चित. सरकारान क्रूड, रिफायंड सनफ्लावर ऑयल आनी हेर खावपाच्या तेला वयली कस्टम ड्युटी वाडोवपाचो निर्णय घेतला. पीओपीच्या गणपतीच्यो मुर्त्यो दर्यादेगेर व्हांवन आयल्या हे विशीं कागाळी आयल्यात. विसर्जना उपरांत ज्यो पीओपीच्यो मुर्त्यो दर्यादेगेर व्हांवन आयल्यात त्यो एकठांय करपाचें काम गांवांतल्या जैवविविधताय समितीक दिलां. सरकार ह्या मुर्त्यांची विलेवाट लायतले अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेर उलयलो. I have received complaints from individuals saying that many of the Ganesh idols that were immersed were basically from plaster of Paris. I have seen photos. For example, Miramar Beach. Some of the newspapers have highlighted when idols have come back onto the shore, on the beach. So we have requested all the village biodiversity committees to collect these idols, and we will hand them over to the waste management authority, and they will dispose of the idols. But we've taken it upon ourselves to try and gather all the idols that have floated up, and we will try and clear this particular issue. आवाज गोंयचो हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी कालांगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोले मतदारसंघाची आमदार दिलायला लोबो.